घरात गावठी सुणी पोसप्यांचे सरकारान खर निर्बंध घालपाचो निर्णय घेतला। जे लोक पोशिल्ल्या गावठी सुण्यांची पशुसंवर्धन खात्याकडे नोंद करिनात आणि सुण्यांचे पेटे रस्त्यार सोडतात तांकां दंड दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। रस्त्यार सुण्यांचो सर्वे करून तांचे संख्येचे नियंत्रण दवरपाविशींचो आराखडो तयार करतले अशें पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगले। मंत्रालयात शुक्रारा मंत्री हळर्णकार हांच्या फुडारपणाखाला रस्त्यार सुण्यांच्या निर्बीजीकरणाविशीं बसका जाली। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदार आनी NGO हाजीर आशिल्ले। बसके उपरांत म्हायती दितना मंत्री हळर्णकार हांणी सांगले, फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात रस्त्यार सुण्यांविशीं धोरण हाडपाचें आश्वासन दिल्लें। हो गंभीर विषय आशिल्ल्यान आमी विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदार आनी NGO हांकां सुचोवण्यो दिवपा खातीर आपयल्ले। रस्त्यार सुण्यांचे निर्बीजीकरण करून तांची संख्या वाडची न्हय हो म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो। निर्बीजीकरणा खातीर खातें पंचायतीक निधी दिता, पूण तो ह्या कामा खातीर पावना अशी कागाळ NGOनी केल्ली। देखून चडांत चड निर्बीजीकरण करपा खातीर दुसरो पर्याय कितें आसपाक शकता हे विशीं NGOनी आपल्यो सुचोवण्यो दिल्यात अशी माहिती हळर्णकार हांणी दिली। ह्या सप्तका भितर तांणी दिल्ल्या सुचोवण्यांची चांचपणी करतले। ताचे वांगडा सुणे धरपी आनी हेर वावुरप्यांक वांगडा घेवन रस्त्यार सुण्यांचो सर्वे करतले। हे विशींचो आराखडो तयार करून फुडली प्रक्रिया आमी चालीक लायतले। रस्त्यार सुण्यांचे निर्बीजीकरण करून सुण्यांच्या जल्माचेर कशें नियंत्रण येतले हाचेर उपाय येवजण चालीक लावपाचें आमी थारायला। खातें, NGO, पंचायत आनी पालिका एकठांय आयल्यारूच हो प्रश्न सुटावो जातले अशें हळर्णकार हांणी सांगले। जे घरात सुणी पोसतात ते लोक 5-6 सुणी जल्माक आयली जाल्यार खूब खेपे 1-2 दवरून उरिल्ली रस्त्यार सोडटात। घरातलो गावठी सुणो जर आमचे कडेन नोंद ना आनी ताणे पेटे काडल्यात जाल्यार घरधन्याक दंड दितले। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।